परत सांगा. जाले 2 दीस पयलीं गोवा मायल्स ही आमची आख्ख्या गोंय आयज ही गोवा मायल्सची आख्ख्या गोंयभरूच आमकां पिडा जाली. तशीच 2 दीस पयलीं आमचे काणकोणचे भाव टॅक्सी भाव आहा तांकां एक प्रॉब्लेम जालो. त्या मायल्सावाल्याक आमी विचारले जाल्यार तेंच्यांनी पुलीस केस केली. हें केली पुलीस केसी तुमी कितले करा. हें जें आतां आमचें रिव्होल्युशन चालू जाल्लें आनी आयच्यान काणकोणच्यान आमी मिटिंगेक चालू केल्ली आसा तेन्ना सरकारान चडूय आमची हें सहनशीलता पळोवच्यो न्हू. तेन्ना ह्या भावांक आमी आश्वासन दिलें तर त्या भावांनी आमकां आश्वासन दिलें. आयज टॅक्सीकार म्हणून आमी जे फुडें सरले आमचो नीज धंदो हांगा राखून दवरपाक हो आमी कायम दवरतलो. हें ह्या माध्यमांतल्यान हांव सरकाराक शिटकावणी दिवंक सोदतां. तेच्या फुडल्यान जायते आनी उलोवपाचें पूण सगळें सांगिना पूण फाल्यां आमच्या सुदीपानूय इजिदोरा कडेन परवां एपॉयंटमेंट केलो सोमार दीस. ते हे भाव ताका वयतले आनी मेळटले ते इजिदोराकय हांव माध्यमांतल्यान सांगतां. तेणूय जर आमी गोंयकार म्हणून आमी सगळे रावूंक जाय जाल्यार तेणीन आमच्या भावाक सपोर्ट करूंक जावो. नाजाल्यार फुडल्या काळान तांकां खूब वायट वयतलें इतलेंच सांगता. देव बरें करूं. आयज आमी जो अत्याचार चालू केल्लो सरकारान गोवा मायल्साच्या माध्यमांतल्यान आमचे सगळे जे गोंयकार टॅक्सीकार आहा तांकां सतावणूक जी चालू केल्ली आसा त्याच्या विरोधान आमी पयलीं 2-3 एक आंदोलनां केली. सरकारा मुखार आमचे कितें ग्रिव्हन्सीस आहा ते मांडले. पूण तरी आसतना सरकार खंय तरी आयज गोंयकारांचेर जे नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर आनी आमचो मुख्यमंत्री सांगता स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे प्रत्येकाक स्वताच्या पांयार उबो करतलो. आनी आयज स्वताच्या पांयार जे उबे आहा टॅक्सी घेवन सगळे वेवसाय करता ट्युरिस्टांक सर्वीस दिता इतलीं वर्सां तेंचेर आयज अन्याय आनी अत्याचार जावपाचो प्रयत्न जो चल्ला हेची कोण दखल घेयना. म्हणून आमी आतां नव्यान एक कार्यक्रम सगळे कडेन आयोजीत केल्लो आसा. म्हणजे आमचे जे सगळे कडेन टॅक्सी भाव गांवांनी टॅक्सी भाव तेंचे भितर वचून ल्हान ल्हान मिटिंगो घेवन आमी सगळ्या भितर अवेअरनेस करून परत सगळ्या मुखार हो विशय मांडून हो विशय फुडें आझाद मैदानाचेर एक व्हडली जाहीर सभा जातली आनी त्या सभेन आमचो कितें पळय निर्णय येता तो आमी सरकाराक कळयतले. त्यान पयलीं आमी तुमच्या हे प्रेसाच्या किंवा सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता सरकाराक की जाता तितल्या बेगीन हो एप काडून उडोवपाक सरकारान एक इन्क्वायरी कमिशन बसोवचें आनी जे आमी कितें आरोप करता एपाच्या विरोधान ज्यो कितें इलिगल गोश्टी घडल्या त्यो सरकारान इन्क्वायरी करपाक खंय तरी एक जाता तितल्या बेगीन इन्क्वायरी कमिशन लावचें आनी आमी गोंयकार जे फरफटत चल्ल्या ह्या एपा फाटल्यान तांकां खंय तरी भुमिपुत्रांक न्याय दिवचो अशी मागणी सरकारा कडेन करता. लोकल एक मिनिट लोकल एक उलय ए मोगेंबो. हांव योगेश गोवेकर उर्फ मोगेंबो एक टॅक्सीकार. आयज हांव काणकोणा येयल्लो. काणकोणा पालोल्यान ह्या आमच्या भावाक गोवा मायल्साची खंय तरी गाडी भाड्या मारपाक गेल्ले आनी ती आडयना म्हणून अरेस्ट केल्ले. तांकां सपोर्ट दिवपाक येयल्लो प्लस तेंचे सपोर्ट घेवपाकूय येयल्लो. ही आतां भुमी आहा न्हू काणकोणा ही पराशर पै खोताची तो हांगर जन्माक येयल्ला लोकल तो पराशर पै खोत तो एक फोटामायल्स ह्या कंपनीचो दलाल जावन आहा. दलाल म्हणजे पिंप जावन आहा. तो दलाल हे टॅक्सीकारांचे पयशे खावंक सोदता हे फोटामायल्स कंपनी हाडून. तो हांवें पीजे पराशर पै खोताक सांगूंक सोदता की तुजो एप तूं कसो चलयत बट हांव खंयचोच पोस्टल बेल्टार खंयचोच पिकअप करपाक तुमकां दिवचो ना. तेका लागून आमी काणकोणा येयल्ले कित्याक तो एजंट हे टॅक्सीकारांचे पयशे खावन सुखी रावतलो बडवा जाल्यार देव जाणा. बट तेका आमी तेका सुखी रावंक दिवचे ना पराशर पै खोताक आनी आमचे हे टॅक्सीकारांचे एका कमिशनूय खावंक दिवचो ना. देव बरें करूं. आयज टॅक्सी भाव सगळे नोता सांगून मापा येयला आनी भाव सगळे आमचे येयला सपोर्ट करपाक. ते पयर हें जाल्लें कितें जाल्लें गोवा मायल्स हाडयल्ले आनीक तेंच्या कानार पडलें की काणकोणा बीन हाडयता म्हणून गोवा मायल्स. आतां पराशर आमचो न्हू गोवा मायल्साचो सगळे आमी एक जाला सगळे आनी बाप्पा बी आयला आनीक कित्याक लागून ते गोवा मायल्स स्टॉप करपाक
काणकोणाक आयला आनी हेच्या फुडें आमी तांकां गोवा माल म्हणटा स्टॉप करतले. काणकोण न्हू ऑल ओव्हर द गोवा.